नवीन प्रदेश काँग्रेस समितीची पहिली बसका सोमारा पणजे काँग्रेस हावजात जाली। नवो प्रदेशाध्यक्षाची नांवां बसकेत सुचोवपाचीं आसता। मात प्रदेशाध्यक्ष निवडपाचो अधिकार AICCच्यो अध्यक्षा सोनिया गांधीक दिवपाचो निर्णय PCCच्या बसकेत जालो। It was unanimously resolved to authorize the Congress President Srimati Sonia Gandhi to nominate the PCC President and AICC members. This resolution was moved by Shri Pankaj Punia, our Assistant Pradesh Returning Officer, and seconded by Shri Ravi Nayak ji, former Chief Minister. काँग्रेसींतल्या सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते माहिती प्रमाण प्रदेश अध्यक्षाचे रेसीत 5 नांवां आसात। रवी नायक, फ्रांसीस सार्दिन, MK शेख, गिरीश चोडणकार आनी यतीश नायक। रवी नायक आनी सार्दिन ह्या पयलीं प्रदेशाध्यक्ष जाल्या। MK शेखान पार्टींतल्या हेर पदांचेर काम केलां। गिरीश चोडणकार गोंयांत आनी AICCत म्हत्वाच्या पदांचेर आशिल्लो। यतीश नायक फाटलीं 5 वर्सां काँग्रेसी भितर बरोच एक्टिव्ह आसा। राहुल गांधीन AICCचे प्रदेशाध्यक्ष पद घेवचें अशी विनवणी करपाचे थाराव सोमारचे PCCच्या बसकेत घेतलो। It was also resolved to request Shri Rahul Gandhi to accept the presidentship of All India Congress Committee. फुडल्या 15 दिसांत गोंय काँग्रेसीक नवो प्रदेशाध्यक्ष मेळटलो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार।